विरेश, हांव सुरवात वादांचेर बी या आमी. सुरवात इतल्या सजेलन करता की पयलें असेंब्ली सेशन तुजी इम्प्रेशन कितें आशिल्लें ह्या असेंब्ली सेशनाचें, आनीक आफ्टर दोज 10 days 2 आठवडे आर यू सॅटिस्फायड विथ युअर परफॉर्मन्स? पयलू म्हणजे खूब बरें दिसलें आमकां जेन्ना आमी असेंब्लीन पावले आनी फर्स्ट टायम जी मातशी व्हडली असेंब्ली आसली फर्स्ट. आनी लोकांचे एक्सपेक्टेशन खूब आसले कारण आमचो रेव्होल्युशनरी गोंयचो एकूच आमदार आसल्या कारणान. आनी आमच्यांनी बॅकअप जितले काम केल्लें आमचे कितले गेले ते 5 वर्सांनी रेव्होल्युशनरी गोंयसाचे जितले काम आसले कितले विशय आसले ते मांडपाचो जो प्रयास आसा तो ह्या असेंब्ली सेशनान जाता इतले मांडपाचे आमी प्रयास केलो. आनी म्हाका दिसता चडशे आयज खुबशे जाण आमी जेन्ना वयता आमकां कोण मेळटा तेन्ना ते सांगता खूब बरो परफॉर्मन्स आसलो म्हणून. आनी आयज बरे इनपुट्स मेळटा, पॉझिटिव्ह इनपुट्स मेळटा. आनी म्हाजे कडेन ज्या भशेन जाता त्या भशेन हांवें 100% म्हाजे दिवपाक ट्राय केले. एखादे वयर सकयल जाला आसूंक शकता पण हेज्या फुडें जेन्ना आमी वयतले तेन्ना आनीक बरे परफॉर्मन्स दिवपाक ट्राय करतले. आनी आमी शिकता, वी आर इन द लर्निंग फेज. ऑलरेडी आमचे कडेन आमी कितें शिकला तें ऑलरेडी आमी फुडें घातलेलें आसा. आनीक फुडें आमी कितें शिकतले तें आमी फुडें घालतले. हावसा भितर सिनियर आमदारा कडच्यान तेंको मेळ्ळो असो दिसता काय मेळ्ळो ना असो दिसता? पयलू म्हणजे तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें सिनियर आमदार कितें जाल्ले आसा ते. आयज सद्याक ते सुशेगाद रावल्ले आसा आनी आपणाक जाय तशें मनमानी करता. जेन्ना सिनियर आनी ज्युनियर म्हणटा आयज अशें हें तोंबडे मारता की आमी भुरगे आसा, आमी न्यू फेस आसा, नेयत येयल्या तांकां कांयच खबर ना म्हणून. मात तांकां तेंवूय सांगूंक सोदता की आयज नवीन जी जनरेशन आसा, जे यूथ आसा आयज ते खंय ना खंय आमकां पळयता आनी आमी ते परफॉर्मन्स दिता. आमचे कडेन कितें जाता त्या भशेन दिता. सदांच आमी 100% करेक्ट आसतले अशें ना, पण तेंच्यांनी खरें म्हटल्यार सांगपाक जाय आसता. पण आयज थंय कोण कांय सांगिना. आमी आमचे कितें परफॉर्मन्स आसा त्या भशेन आमी परफॉर्मन्स दिता. मात आयज जेन्ना आमदार आसा, आमदार ज्युनियर सिनियर आनी कसो कॅटेगरीज लागना. आमदार तो आमदार. सो हें सगळ्या आमदारांनी समजोवपाक जाय, सगळ्या मिनिस्टरांनी समजोवपाक जाय. हे विधानसभेचो कामकाज आसा तें आमी हरशीं सांगपाक जायना. आयज आमकां सांगचें पडटा, आमी थंय असेंब्लीनूय सांगचें पडटा, भायरूय सांगचें पडटा की आयज ज्युनियर सिनियर हें डिफरंट कॅटेगरीज करून उडयल्ली आसा. ही खरें म्हटल्यार रॉंग. आयज कोण आमदार आसा, एक खंयचो मतदारसंघ आसा ताका रिप्रेझेंट करपाक निवडून हाडल्या लोकांनी आनी तें काम करपाचें आमदाराचें हें आसा. आनी विशय कितें आसा तें मांडपाचें आमदाराचो हक्क आसा आनी तो हक्क आमी विधानसभेन पावयता. हांव कित्याक म्हणटा कारण खूब जाण म्हणटा की आपूण 3 टर्म आमदार 4 टर्म आमदार आनी तातूंतल्यान सिनियरिटी क्लेम करप जाता. तुमी एक गजाल म्हणी ह्या उपरांत की नवीन आशिल्ले तांकां तुगेले फोकाणे करताले म्हणून आनी जाका लागून विधानसभेचीच सिरियसनेस कमी जाताली म्हणून. अशें तुमकां कित्याक दिसलें? सारकें. 1-2 उदाहरणां सांगपाक शकता जी तुमकां दिसलें की फोकाणे जाली? हय, बेजिकली आतां तुमी पळयलां आसतलें आमी जेन्ना विधानसभेन उलयता, आयज हांव जेन्ना उलयतालो तेन्ना आमकां खूब कमी टायम दिताले. आमकां 10 ते 15 मिनटां तेजे वयर वचत नासले. बट सिनियर मोस्ट आमदार म्हणटा, सिनियर आमदार ऑपोजिशन आसा रुलिंगाचे आसता ते सिनियर म्हणटा आनी तांकां अर्दे वर 1 वर बसून दिताले आनी आमकां फक्त 10 ते 15 मिनटां. म्हटल्यार 10 मिनटां भितर तुमी सगळे तुमचे डिमांड जावं आनी कितें आसा ते सगळे तुमी 10 मिनटां भितर. म्हणल्यार तुमचो एकच आमदार आहा, तुमच्या वाट्याक तितलोच टायम येता म्हणून ना. तसो आसना. एक आमदार विजय सरदेसाय आसा, ताका इतलोच टायम येनासलो, ताका खूब टायम दिताले. सारकें. तसो तुमी पळोवंक गेल्यार समज ऑपोजिशन लिडर आसा ते दिगंबर कामताक टायम दिताले, मायकल लोबोक टायम दिताले. ते कमीत कमी अर्दे वर पासून उलयताले, 1 वर पासून उलयताले. सो अशें आयज खरें म्हटल्यार लोकांनीय पळयलां. हांव सांगता म्हणून न्हू, मुद्दम म्हाजो टायम कॅल्क्युलेट करा. जितले आमी हांव वयल्यान परत म्हाका मागचो पडटालो 2 मिनटां दी, 5 मिनटां दी, परत सांगचें पडटालें. म्हटल्यार जो टायमाचो जो फ्रेमवर्क आसा ते खरें म्हटल्यार सगळ्यांक समान आसपाक जाय. हांव म्हणटा ओके म्हाका 10 मिनटां दिता, सगळ्यांक 10 मिनटां दिया. ओके ऑपोजिशन लिडराक दिता, ऑपोजिशन लिडराक ओके मानूंक शकता आमी ऑपोजिशन लिडर. बट जेन्ना पार्टी लिडर आसा, समज आमी आसा, आपाचे आसा, जावं गोवा फॉर्डाचे आसा, BJP आसा, सगळ्यांक समान हें दिवपाक जाय. ऑपोजिशन लिडराक तुमी चड टायम दिता, नॉट अ प्रॉब्लेम, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. पण बाकीच्यांक सगळ्यांक अशें बाकीचे पक्षाचे जांचो एक आमदार आसा तांकां चड टायम मेळटा आनी तुमकां कमी टायम. हय सारकें. लोकांनी पळयलां आमकां कमी टायम मेळटा, आमकां उलोवपाक जायना, खंय ना खंय कट ऑफ करता, राव पुरो काबार म्हणून, आनी तांकां जाय तसो टायम दिता. हें जावपाक जायना. समान टायम दिवपाक, सगळ्यांक समान उलोवपाक दिवपाचें. कित्याक आमचे विशय आसा ते लोकांचे विशय आसा, तेच विशय आमी मांडटा.